फाटल्या सेगीत 12 दिसांच्यान पडपी पावसा लागून मये सयत बोड्डे आनी हेर वाठारांतली पिकून तयार जाल्ली शेतां उदकापोना गेल्यात। कापणी करपाक मशिनां लेगीत शेतांनी भरपाक कठीण जाल्ले आसा। पावस बंद जातलो आनी कापणी करपाक मेळटली अशी आस्त आशिल्ली, मात आतां भात पीक बुडल्यातच जमा जाला। अंदू 4 गोटे लेगीत मेळप कुस्तार जाला, देखून शेतकारांचे व्हडले संकट कोसळ्ळा। कसो त्रासान पडला खबर आहा? सध्या 1200 रुपया हेका फारीक केल्ले आहा, लोकांचे पयशे काडलेले आहा। कॉफीन कोणा कडले तर तुका भाताक पयशे काडलेले आहा। आमच्या बापायचो उगड आसा, भाताक पयशे काडलेले आहा, तुका मागीर भात दिता म्हणून ते आतां कशेंच दिवंक मेळना। आतां खंयचे दितलो, कितें करतलो ते म्हाजेर इतलो टेन्शन जाला आहा म्हाका। हे पळय बायल भुरगीं रडटा घरा कडेन, आतां खंयचे ते दी म्हणटा तो आयज जातले फाल्यां येतलो अशें थोडे याला पाटी करूंक ना। आनी आमचे ते सारके पयलीं बसून शेतकार आतांचेच न्हू, पयलीं बसून करता ल्हानपणा बसून। आतां म्हाका 61 वर्सां जाल्लीं आहा आनी कोणाक फोटोक आमी गणपती सुद्दां भाताक दी पळय ते आतां गणपतीक भाताक आतां खंयचे भात दितले गणपती ते चड टेन्शन जाला। भाताचो गणपती करी आमचो बापूय, आमी ताका पयलीं बसून ताका हांव कितें करी इल्लें करून ताका हें पोटली कर। आतां खंयचे दितले पळय ते टेन्शन जाता। गणपतीक तर दिवंकूच जाय न्हू, आतां पयशे दितले कोणाक दितले, खंयसून हाडून दितले पयशे, टेन्शन तें जालें म्हाका। खंयचे हाडून दितले पयशे कोणाक? शेतकाराचेर हेजेर म्हूण आयज आतां पेज निवळ तुपया इतली आतां कठीण परिस्थिती जातली आमची, सांगता सोय ना। हे सरकारान आमकां मात तरी कितें तरी विचार करून तेंच्यांनी कितें तरी आमकां करूंक जाय आसलें, पळय कोणूच हें करिना। आमचें सारकें तर टेन्शन जालां। हांगा येयल्या मुळाक काडला, पावसाक लागून सगळी आमची नाशाडी जाल्या पिकाची। हें फर्स्ट टायम जालां आमकां हें अशें, आनी आतां काडच्या टायमारूच अशें जाली बानगडी। नेमकें कितें जालां? आतां कितें जालां ते भात आतां सगळे कोमे जाले आनी आडये पडल्यान ते काडूंक सुद्दां गावपाचें ना ते। आतां कापपाक लेट कितें जालो तर? कापपाक लेट हे पावसाक लागून न्हू। आनी मशीन नासलें? मशीन आसा, मशीन आहाय पळय थंय एक सुद्दां आहा फुडें। आतां आनी कितें मेळपाचें आसा कमी? आशा कमी आहा, पावस गेलो जाल्यार कितें जाय तसलें। आतां वचून कोमेले न्हू? कोमेले आतां कांय फायदो ना ते काडून न्हू। आतां एक काडलें सुद्दां तें सुकोवंक जाय, नाल्यार कांयच फायदो ना तेजो काडून। सरकारान बेगोबेग लुकसाण भरपाई दिवन शेतकारांक आदार दिवचो, नाजाल्यार गोवा फॉरवर्ड ह्या प्रश्नाचेर विधानसभेत आवाज काडटले अशी शिटकावणी पक्षाचे फुडारी संतोष कुमार सावंत हांणी दिल्या। हांव सरकार कडेन मागता, ही जी आयज शेतकारांची जी परिस्थिती आसा पळय, आमी हें पयलेलें आसा, जेन्ना पळय लुकसाण भरपाई जेन्ना पळय येता दिवपाची आसता पळय, ते सरकार तांकां पुंजीभर म्हणजे तांकां 1000-2000 अशें दिता। जर आमी कॅल्क्युलेशन करून गेले, जर एक लोत किंवा अर्दी लोत जर आमी उत्पन्न करपाक जेन्ना स्टार्ट करता शेतकरी, तेन्ना कमीत ते 15 ते 20 हजार रुपया हांगासर खर्च येता। मन्यांचो दर, पर्सनल खर्च घे किंवा सारें घे, मशीन घे, हे सगळें जर कॅल्क्युलेशन केलें जाल्यार जवळ जवळ 15 ते 20 हजार रुपया खर्च येता। आनी जर गव्हर्मेंट जेन्ना पळय लुकसाण भरपाई जर अशें डिजास्टर जाता तेन्ना जर लुकसाण भरपाई दिवपाची आसत न्हय जाल्यार सादारण तुका 2000, 3000, 4000च्या वयर केन्नाच आजून कोणाक परत दिल्लेले ना। वेरेज जर गव्हर्मेंट आयज जर आमी पळयले ते इव्हेंट जे करतात पळय ते कोट्यांनी करतात, कोट्याचे इव्हेंट करतात। तेच जर इव्हेंट कमी करून किंवा ना करिनासतना सुद्दां जर हे शेतकऱ्यांचे जर भले चितले आनी जर केन्ना चितले न्हय जाल्यार तांकां कमीत ते मिनिमम ह्या वर्सा आनी हे फावटी जे पळय लुकसाण जाला पळय ते कमीत ते 15 ते 20 हजार तांकां लुकसाण भरपाई दिवची। ना जाल्यार येता त्या असेंब्ली इलेक्शनाक हांव आमचे पार्टी प्रेसिडेंट विजय सरदेसाय बाबाक सांगतलो की हो प्रश्न मांडून तेजेर हांकां जाता तितकें मॅक्झिमम लुकसाण भरपाई मेळून दिवपाचें आमी काम करतले। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।